जिवीत तुका भेटोन दिता देवा तुवें आमचो रोम तुका बसून कोंडून घेता देवा तुवें आमचो शिवोर जिवीत तुका भेटोन दिता पापाक उदक आत्म्या बंदून मोहिमा सासना पापाक उदक आत्म्या बंदून मोहिमा सासना. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता लायनल कुलासो आपल्या जल्माच्या दिसाक. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. आनी दुसरें इंतेसांव भेटयता सोपून गेल्ल्या जॉर्ज कोसी हाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आयज सायबिणीची भेट जाता रेजिना मुंदी रॉक रॉड्रिगीस हाच्या घरान. सायबीण मायचे मजतीन तांच्या घराब्याचेर भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. आमची जण एकल्याची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो बूक आनी पवित्र आत्म्याचो एकपूट तुमचे सवे आसूं. मारयेचे बेठी वरवीं एलिझाबेथ आनी तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकाक पवित्र आत्म्याचे कृपेन बुरली आनी किरीत भाशेन तिच्या कुसव्यांत असल्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली. पवित्र आत्मा आमकां 2 दिसाक हे जेजूच्या येण्याक तयारी करूंक आमकां आदार दिता. कालच्या दिसाक संदान साक्रामेंत आमी जायत्या जाणांनी स्विकारला. उदीक आमी ह्या जेजूक आमच्या जिवितांत शांतीपणीन घेवंक आमकां सगळ्यांक खतखत्यान कृपा आनी बळ मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्प दिता देवा आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो सगळ्यां उत्सारून सांगता मनान चिंतून करून सारून वायट आदत बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बाजून सदां सांखोर सगळ्या दिगुतांनी भोगतां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सगळ्या स्पिरादा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्प द्वेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुजे पोरजेची मागणी दुयेनाय आमचे मनशा सैम घेवन येता त्या तुज्या एकल्याच पुताच्या जल्माक लागून आमी संतोसता. तूं वैभवान येतलो तेन्ना सासणाच्या जिविताचें इनाम जोडूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजूत चलयता सासणाच्या ससनाक. गितांतलें गीत ह्या पुस्तका वेलें वाचप. हो म्हजो मोग्याचो ताळो. म्हजो मोगी पर्वत उतरून कसो येता तो पळय. पळय पर्वता वयल्यान उडयो मारून दोंगरा वेल्यान धांवून तो येता. म्हजो मोगी पुरुश मेरवा सारको तो ताच्या पोरा सारको. पळय तो आमच्या दुर्गा फाटल्यान उबो रावला. जनेलांतल्यान तो भितर नदर मारता. बुरकांतल्यान चोरयां दोळो मारता. म्हजो मोगी उलोवंक लागता. तो म्हाका म्हणटा यो गो म्हज्या काळजा गोंड्या म्हजे सुंदरे ये. कित्याक पळय हिंवाळो येवन गेलो पावसुलोय सोंपलो.
प्रिथ्वेर फुलां दिसूंक लागलीं, खुशाल गितांचो वेळ पावलो. आमच्या देसांत कोंबड्यांचोय साद आयकूंक येता. रुमडेचीं फळां पिकूंक पावल्यांत आनी फुलवंत दाखवेळी आपलो परमळ विस्तारतात. ये गो म्हज्या काळजा गोंड्या, म्हजे सुंदरे ये. खोडपाच्या वेरांनी आनी दोंगराच्या पाळसणांनी लिपून रावतल्या म्हज्या पारव्या, तुजें तोंड म्हाका दाखय. तुजो ताळो म्हाका आयकोसो कर, कित्याक गोड गोड तुजो ताळो आनी सुंदर तुजें तोंड. देवाचें उतर. आमचो जबाब जावन दी. बऱ्या मनशानो नवें गीत रचून गायात. पतून म्हणया, बऱ्या मनशानो नवें गीत रचून गायात. सितार वाजोवन सर्वेस्पराक दिनवासात. 10 थारांची किणोरी धरून ताका सोद गितां गायात. ताच्या मानाक एक नवें गीत रचून गायात. सगळे तुमचे एकमतीन स्तोत्रां गायनांनी ताची वाखाणणी करात. जबाब, बऱ्या मनशानो नवें गीत रचून गायात. सर्वेस्पराची मांडावळ सासणाची, ताचे काळजाच्या अंतरेक सोस्तीचे सोस्तीक तोगतात. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखतात ती परजा बागी. असले परजेक आपलें दायज करून ताणें विचून काडल्यात. जबाब, बऱ्या मनशानो नवें गीत रचून गायात. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. ताचेंच सोवें काळजाक संतोश भोगता. ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावता. जबाब, बऱ्या मनशानो नवें गीत रचून गायात. उद्गार. आमचे मोदें देव तूं आमचो राजा आनी सुमूर्त दिनार. सर्वेस्परा आमच्या देवा, आमची सोडवण करूंक ये. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी जुदाच्या दोंगराचेर आसत्या एका शारांत दडवडान गेली आनी जकारेसाच्या घरांत भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नोमान केलें. एलिझाबेथीन मारयेचें नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आनी व्हडल्या ताड्यान तिणें म्हणलें, ओस्तऱ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. आनी म्हज्या सोम्याची आवय, म्हजी सोरी येवची म्हूण खंयचें म्हाका फावो जालें? तर पळय, तुज्या नमनाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यांत आसा त्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली. आनी तुवें सोत मानलें देखून तूं सुभागी, कित्याक देवान तुका सांगलां तें घडटलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. प्रितीच्या बाबा भयण, आयचें पयलें वाचप सोबीत सुंदर गितांतलें गीत ह्या पुस्तकांतलें आमी घेतलां. आनी कांय बरीं उतरां सोमी आमकां मेळूंक येता तेन्ना मोग्याचो ताळो आमकां कितें तो सांगता. आनी कांय बरीं उतरां थंयसर आसात. एक मोगी कसो आपल्या मोग्याक उतरां म्हणटा ती आमी कांय बरीं आयकल्यांत. मोगी पर्वत उतरून येता
तो पळयता, पर्वता वयल्यान उडयो मारून येता, दोंगरा वेल्यान धांवून येता आनी पुरुश मेरवा सारको ताचो पोरा सारको तो दुर्गा फाटल्यान उबो रावला. आनी भाव भयणीनो, बुरकुऱ्यांतल्यान चोरयान तो दोडो मारता. कशे तरेन एक मोगी आपल्या मोग्याक बुलोवंक सोदता आनी इतलो तो मोगान गुल जाल्लो आसा तें आमकां गितांतलें गीत ह्या पुस्तकांतल्यान आमकां मेळटा. भाव भयणीनो, हीच गोत देवाची मनशा सवे. मनशाचेर देव इतलो मोगान गुल जाता की मनशाक पातकांतलो सोडूंक, मनशाक सोडवून दिवंक देव आपुणूच आपणाक विसरता. देव आपल्या एकल्याच पुताक, आपल्या मालगोड्या पुताक ह्या संवसारांत धाडटा आनी मनशाची सोडवण जावची. मनीस ह्या संवसारांत पातकां मेकळो जिवचो. मनीस जे आदावेवेच्या पातकान रेवडलेलो आसलो ते मूळ पातकान ताचे नाश जावचे, मरणाचेर भस्म जावचो आनी ह्याच आपल्या पुताच्या पुनर्जिवनपणान सोडवणेंत वांटो घेवचो म्हणून देवाची येवजण जाली. आनी हाका लागून कांय बरीं उतरां ह्या गितांतल्या गीत ह्या पुस्तकांतल्यान आमकां मेळटात. आयचे शुभ वर्तमान आमकां मारिया एलिझाबेथीक भेट करता ताचे विशीं आमकां गोवायकी मेळटा. एलिझाबेथ जिका वांसटी म्हणटाली ती 6व्या म्हयन्यांत आसा म्हूण गाब्रियल देवदूत तिका कळयता. आनी भाव भयणीनो, मारिया खुशालकायेन आपल्याक विसरून आपले मावशी भयणीक भेट करूंक वता आनी थंय गेल्या उपरांत खिरीत भाशेन आपले मावशे भयणीक भेट केल्या उपरांत तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकाक पवित्र आत्म्यान खिरीत ती भरता आनी तिच्या कुसव्यांत आसलेलो बाळूक खुशालकायेन उडी मारता. हें आयकून, हें पळोवन मारिया म्हणटा, एलिझाबेथ म्हणटा, वस्तुऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. म्हज्या सोम्याची आवय म्हज्या फुड्यान येवंक म्हाका फावना. तरी पुत्यान तुजो ताळो आयकून म्हज्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली. जुआंव बातिस्त पवित्र आत्म्याचे कृपेन भरलो. देवान ह्या जुआंव बातिस्ताक आपल्या पुताची वाट तयार करूंक पयलो पाठयलो आनी ताका जेजू वरवीं पवित्र आत्म्याचे कृपेन भरलो. इतलेंच न्हय बाबा भयणीनो, जुआंवान जेजूची वाट तयार करून एक मोग्या कशे तरेन मारूंक तयार जाता तो जुआंव बातिस्तान आमकां दाखोवन केलो. तुमी सर्वंडाराची वाट तयार करात, येवचो तो जालो. तुमचें पातक तुमी रोडात आनी परमेश्वराची वाटो नीट करात. ओरोड्यांतान तो आड्डून सोम्याची वाटो तयार करूंक तो दिसपटी वावुरलो. आमकां देख, आमकां भाव भयणीनो, एक शिकोवन आमी सोम्याची वाटो तयार करूंक, सोम्याक आमी सदांच तयार आसूं. मुग्या भाशेन आमच्या दोळ्यांत तेल घालून आमी ताका दिसा दिसपटी पळोवंक, ताका आमी ओंत्रेकूंक आमच्या जिवितांत हो सोमी येता तेन्ना सगलें बरेंपण, शांती आनी माये मोग तो हाडटलो म्हूण आमी अणभवूंक आनी तोच दुसऱ्यांक दिवंक आमी वावरूंक. हीच कृपा आमकां मेळूं म्हूण खतखत्यान मिसाचे भेटेन आनी दर दिसाक आमकां मागून घेवया. गायन घेऊया C19, पेज नंबर 36. C19. Somos vida de tu mano, y eres un matar.
म्हज्या भाव भयणीनो, हे मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्य पवित्र विचारदावाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकलुतीन तूंच आमच्या हातान घालताय. तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमच्या सोडवणेचो संस्कार करूंक आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारान सासणाच्या देवा, सर कड्यांचो ता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगल्या प्रभाद्यांनी परगोटणें उतरां वटल्या मोगान आंकवार मागीर ताका सांबाळलो. जुवावान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मोदे येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोनी ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावून वाखाणणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सूल दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र पवित्र दरबारांचो सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या नांव बाबान मुसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचें नांव येता तांकां जय. मुसर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरून सुसूंक विचारली. ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेचपरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त म्हज्या पासत तें वारोतरे हें म्हज्या उगडासाक करात. गावून आमी बाबार्थाचो गूट पुरगोटुया. तुवें आमकां सोडली सोम्या. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हांव जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमचे गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजोरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे मागीर सांगातीचो पोती भाग्योन सुसे भाग्योन धरून दता आनी सर काडीत तुका मानवल्यान ते सगळे भक्ता बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पुदिदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या जे नांव पवित्र जावं, जे राज समकायूं तुजी कशी स्वर्गात जाता. आमचो दिसपतो गिराय समखांदी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां कांय पडत नाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान उतरेकतां तर आमकां तुजी उदार काकृतीत सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्य जेजू क्रिस्ता तुवें धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसगा जे कशे परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येताय रासूच चलयताय सासणाच्या ससनांक सुम्याची शांती सदांकाळ तुमची सवे आसूं. माय मगन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची कागृत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची कागृत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपोयल्यान ती सोगले आमी सुभागी. सुमिया तुवें म्हज्या भितरेच्या म्हाका फावना पूण तुज्या एका चुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. जेजू भाशेन अशें हांवें उलयतना वावुरतना जेजू भाशेन अशें मनान हीच म्हजी प्रार्थना. जेजू भाशेन जावचें हांवें दिसान किन्ना जेजू भाशेन अशें हांवें उलयतना वावुरतना जेजू भाशेन अशें मनान हीच म्हजी प्रार्थना.
रावतुया भोव व्हडत्या देवा आमच्या मोगाळ बापा ह्या तुज्या पवित्र गुटान आमी वांटो घेतला देखून आमकां तुज्या भुरग्यांक निरंतरी राख आनी सांबाळ मोगान आमी तुका खालती रावोशें कोर आनी एपुरी ओतम्याचें आनी कुडीचें तारण सुबामपणान आमकां मेळूं दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे बोल उपकार. गायन घेऊया G2 पेज नंबर 98 G2.